आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा मुद्दो म्हळ्यार जो रिंग रोड फ्रॉम रेल्वे स्टेशन कोंकण रेल्वे स्टेशन अप टू पावर हाऊस हो कलेक्टराच्या ऑर्डरांतल्यान बंद जाल्लो आसा. ऑर्डर इश्यू जाल्ली, साउथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान ऑर्डर पास केल्ली की हो रोड बंद करचो म्हण इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर. आनी हो रोड ऑक्टोबर पासून 22nd मे 2023 the road will be closed from 24th November 2022 to 22nd May 2023. ह्या काळाक बंद उरतलो म्हण हें केलां ड्युरींग नायट टायम्स 7 PM to 7 AM. आतां आमी जेन्ना RTI मागल्या थ्रू द कलेक्टर तेन्ना आमकां मेळ्ळें कितें एक लेटर जी इश्यू केल्ली आहा चीफ ऑफिसर ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान रिक्वेस्ट केला कलेक्टराक की गार्बेज ट्री उडयतात आनी ताका लागून बंद करचो म्हणटा रोड. आनीक ब्युटिफिकेशन काम चलता म्हण अशें करून एक लेटर इश्यू केल्लें आसा चीफ ऑफिसरान. आनी त्या बेसिसाचेर पुलिसा कडेन आनीक ट्रॅफिक मॅनेजमेंट ट्रॅफिक सेला कडेन ओपिनियन्स घेवन ही ऑर्डर इश्यू केली आहा. आतां सांगपाक म्हळ्यार फर्स्ट जो फ्लॉ जावन पडला म्हणल्यार चीफ ऑफिसराक डायरेक्टली लेटर बरोवपाक रोड क्लोजर करता म्हणून हें रॉंग. इट शूड हॅव द बॅकिंग ऑफ अ कावन्सिल रेजोल्युशन. कावन्सिल रेजोल्युशना शिवाय हांगा लेटर वचपाचें हें पयलीं सद्या रॉंग जाल्लें आसा. दुसरें, जेन्ना आमी ऑर्डर वाचतात जी कलेक्टरान जी ऑर्डर दिल्ली आहा ती ऑर्डर पळयली जाल्यार कंडिशन्स कितें आसा. कंडिशन्स उलयतात रिगार्डिंग द एप्लिकंट म्हणटात कंडिशन्स वाचून दाखयता. द एप्लिकंट should display signages indicating flashlight work सगळें. The applicant is directed to involve additional manpower machinery to complete the work in a shortest possible time. मागीर the applicant contractor is directed to ensure the movement of vehicular traffic on the alternate diversion road should not be disturbed or blocked. The excavated mud construction material should not be kept on the road or the shoulders. ही सगळी जी कंडिशन्स आसा त्या ऑर्डरीचेर अशें करून डायरेक्शन्स आसात. एक कोणा तरी कॉन्ट्रॅक्टर दिल्ली आसा जाल्यार हो खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर आज सांगपा म्हळ्यार ज्या दिसा साकून हें इफेक्टीव जाल्लें आसा ही ऑर्डर जी इफेक्टीव जाल्ली आसा ते आज पासून कसलेंच काम थंय चलना. जे पेवर्स घालपा आशिल्ले दोनी सायडीन ऑलरेडी पेवर्स कंप्लीट जाल्ले आसा. टायलिंग जे आशिल्ले सॉपी जे आशिल्ले ऑलरेडी सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा. फक्त उरलें आहा म्हणटे अस्फाल्टींग आसता सो तेंच उरलें आसा. आनी कसलेंच काम चलना पळय सद्या लास्ट 2 म्हयने फ्रॉम नोव्हेंबर टील टुडे आज 2 म्हयने जातात कसलेंच काम चलना थिंगा पूण रोड ब्लॉक आसा. ओके. दुसरें गार्बेजी पॉयंट ऑफ व्यू गार्बेज डंप करता म्हण तें बंद दवरपा म्हणटात. आतां हो खंयचो न्यू सायंटिफीक हें काडलें तें सोल्युशन काडलां वेस्ट मॅनेजमेंटाक तें आमकां समजीक मेळना. गार्बेज हँडल करपा सुवातेर गार्बेज क्लीन करपा सुवातेर तुमकां घाटान रोड हें करता म्हळ्यार कितें बंद करता म्हळ्यार कितें. सो इट इज समथींग टोटली रॉंग टू क्लोज अ रोड ऑन अकाउंट ऑफ गार्बेज. एक एग्जांपल दिता आमी मुद्दाम हो हायलायट करपा खातीर आमी जो रेल्वे ओवरब्रिज करिश्मा हॉटेल गोवा गेस्ट हाऊस थंय गार्बेज पडून उरताली आनी 8 दिसान उज घालताले त्या गार्बेजीक. तो आमी हायलायट केलो आनी आमी डायरेक्ट आरोप केलो आमच्या मडगांवच्या आमदाराचेर की आतां हांगा गार्बेज पडटा सो होय ब्रिज बंद करतलो काय म्हण. 19 डिसेंबर जेन्ना लिबरेशन डे आशिल्लो तेन्ना आमी व्हिडिओ काडून दवरलो तेन्ना उज घालिल्लो. आनी 28 डिसेंबर आनी एकदां घाल्लो जेन्ना गार्बेज हें जाता ओवरफ्लो जातालें. सो त्या दिसाक 29 डिसेंबर आमी जेन्ना थ्रू मिडिया तुमच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना आमी हायलायट केलें 29 डिसेंबर ते क्लियर केलें आनी आजच्या दिसा पासून एक दीस थिंगा गार्बेज दिसती पडना. डेली थिंगा क्लीन जाता. सो हें कितें दाखोवन दिता हें सिद्ध करून दाखयता की म्युनिसिपालिटी डेली वेस्ट कलेक्ट करना ऑन दीस टायप ऑफ स्पॉट्स त्या खातीर ब्लॅक स्पॉट जाता.